जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाचेनो मोरे मायच्या तेरसा वेळार सायबीन चाल दिनेंत मोरयेक आमी मारच्या उल्यांत एक उलो जावन आसा मोरी प्रवाद्यांची राणी. प्रवादी म्हळ्यार कोण आनी मोरी कशी ती प्रवाद्यांची राणी. प्रवादी म्हळ्यार देवाच्या तर्फेन उलोवचो वा संदेश दिवचो सेवाक. वेळा काळाक सरी जावन देवाची खुशी लोकांक कळीत करचो व्यक्ती. तशेंच देवाचें येवजण वा मांडावळ ती आपुणूच जावन पयलें पातयेवन नंतर हेरांक उगडापें करचो व्यक्ती जावन आसा एक प्रवादी. मोरये मायेन इतर प्रवाद्या बरी बंदेन आसलेल्या इस्रायल परजेक तांच्या सुटकेची बरी खबर दिवना जावंक पुरो. पूण जें कितें प्रवाद्या मार्फत देवान प्रवाद केल्लें आनी पवित्र पुस्तकांत लिखिल्लें तें तिचें तें जारी जायशें तिणें संपूर्ण साकार दिल्लो जावन आसा. मोरी प्रवाद्यांची राणी कशी. मोरयेन प्रत्येक तरान संदेश सोडवणेचो पयलो तिणें जावन स्विकार केल्लो. मोरयेक गब्रियल बडव्यान संदेश हाडलेल्या वेळा संपूर्ण तरान पातयेन तिणें स्विकार केलो. तिच्या स्तुती गायनांत देवाचे महिमेची विचित्र कृत्यां तिणें वाखाणून सांगिल्लीं आसात. खाणा शहरांत लग्न उत्सवांत तो कितें सांगता तें तुमी खरा म्हणून अखंड पातयेन जेजूचेर तिका आसल्या ती पातयेनी तिणें थंयसर उसारली. पातकाच्या गुलामपणांतलें आनी सस्तीक मरणाच्या सांकलींतलें मनशा कुळाक सुटका दिवच्याक तिणें सोडवणदाराक पाठयल्लो. आपल्या एकाच जनीत पुताक संवसाराच्या सोडवणे खातीर पाठयल्ली धैर्यादीक प्रवादीन मोरी जावन आसा. अवंकार मोरी उत्पत्ती ग्रंथांत उल्लेख केल्ली आनी नव्या सोल्ल्यांत उगडापी जाल्ली स्त्री जावन आसा. पोरण्या आनी नव्या सोल्ल्याची स्त्री मोरी जावन आसा. इस्रायल परजेच्या सुटकेक बसयल्लो सोडवणदार एका स्त्रिये मुखांतर संवसारी येतलो हें सत जायत्या प्रवाद्या मुखांतर इस्रायल परजेक कळीत केल्लें. उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय 15व्या वळेर आमी अशें वाचता. एक स्त्रिये मदें आनी तुजे मदें तुजी संतत आनी तिचे संतती मदें दुस्मनकाय हांव घालतलो आनी तिची संतस तुज्या मस्ताक चिंतली आनी तूं तिचे कोटेक खोट मारतलोय म्हूण सर्पाक सांगली ती उतरां जावन आसात. कोण ती स्त्री? तीच मोरी माय. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 7 अध्याय 14वी वळ. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले. कोण ती अवंकार स्त्री मोरी माय. तिचे विशीं पवित्र पुस्तकांनी आसले प्रवाद जारी जायशें तिणें संपूर्ण साकार दिलो. सैतानाची तकली चेंसून प्रवादीच्या तोंडांतल्यान होगलीक घेतिल्ली मोरी जावन आसा. सोडवणदाराक आजार करून पाठयल्ली. पोरण्या आनी नव्या सोल्ल्यांतावन संपूर्ण सोडवणेच्या मिसावांत आपणाकच दाखल केल्ली व्यक्ती जावन आसा मोरी माय. तिणें केवळ प्रवाद्यांची राणी बगार आम्हा सर्वांची राणी जावन आसा. मोरये बरी आमकांय देवाचें येवजण आमच्या जिणेंत कार्यगत करूंक आसा. आमी संपूर्ण साकार देजय मोरये बरी. देखून मोगाचें पवित्र स्नानान आमकां लाभलेलें तें तिदोडें मिसांव याजाकपणाचें प्रवादपणाचें आनी रायाळपणाचें आमी जियोंक प्रत्येक तरान प्रवादपणाचें जिणे मार्फत देवाक महिमा दिवंक जाय असो कृपेचो आशिर्वाद तशें मोरये मायेची ससाय आमी मागून घेवया. सर पदवीदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. जैत करून पात्रांचे
सीता